वाळशे दिवचले वीज खांब्यार काम करतना लायनमॅनाक शॉक येवन मरण आयलें। ही घडणूक शुक्रारा सकाळच्या 11:30च्या दरम्यान घडली। बळी गेल्ल्या 35 वर्सां पिरायेच्या लायनमॅनाचे नाव मनोज जांबावलीकार अशें आसा आनी तो पिळगांवचो आशिल्लो। कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीक धाडल्या। मजगतीं ही म्हायती मेळटा दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट लेगीत घडणूक थळार पावले। बिरेस्तारा राती वजरी वागातोर दर्यादेगेर व्हांवन आयिल्ल्या कुशिल्ल्या देव माश्याक निमणे जेसीबीच्या मजतीन फोंड काडून पुरयलो। ताका कशें मरण आयलें हाचे फाटलें कारण कळूंक ना। ह्या देव माश्याक लागून पुराय दर्यार घाणी पडिल्ल्यो। आतां ती सुवात नितळ गेल्ल्यान थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां। लोकसभा वेंचणुकेच्या मतदानाक शुक्रारच्यान सुरवात जाल्या। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, अरुणाचल प्रदेश, अंदमान निकोबार, पॉंडिचेरी, लक्षद्वीप अशा 21 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मेळून 102 मतदारसंघांनी शुक्रारा पयल्या पावण्यार मतदान जालें। 1625 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत उबे रावल्यात। भोमा रस्तो रुंदीकरणा खातीर फक्त 3-4 घरां सोडली जाल्यार हेर कोणाकूच त्रास जायना आनी ह्या 4 घरांक लागून लोक विरोध करतात। रस्तो रुंदीकरणाक लागून कांय लोकांची घरां वतली म्हणून लोकांक सरकारान मोबदलो दिलो। रस्तो रुंदीकरणाक 4-5 घरांतल्या लोकांचो विरोध आसलो म्हणून वेंचणूक जिखपा सावन कोण आडावपाक शकनात म्हणून केंद्रीय मंत्री तशेंच उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक उलयलो। केरळचो पारंपारीक नुस्तेकार एंथनी हो सायकल यात्रा करीत केरळच्यान गोंयांत पावलो। दर्यादेग वाठार सुरक्षीत उरचो आनी पारंपारीक नुस्तेमारीचें संवर्धन जावचें ह्या हेतान एंथनीन केरळ सावन गुजरात मेरेन 8000 किलोमीटर सायकल चलयत जागृताय करपाचो निश्चय केला। केरळ सावन गोंयांत पावतकीच गोंयच्या रांपोणकार एकवटान ताका येवकार दिलो।
वाठादेव दिवचलच्या रोलिंग मिल वाठारांत भर लोकवस्तीकडेन सध्या कोयराची समस्या गंभीर जाल्ली आसा। कोयर कुसून घाणी पडल्यात। ह्या कोयराक लागून दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसा। ह्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडचे अशी मागणी लोकांनी केल्या। चीन, रशिया, इराक, UAE, सिंगापूर या देशांमध्ये निकतेच सोंपिल्ल्या आर्थिक वर्साक भारताची निर्यात खूब वाडल्या। भारता सयत पयल्या 10 क्रमांकात ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, साऊदी अरेबिया, नेदरलँड्स, दक्षिण आफ्रिका या देशांचो लेगीत आस्पाव आसा। 2023-24 वर्सा भारताची एकंदर निर्यात, वेपारी आणि सेवा मेळून सुमार $776.68 अब्ज आशिल्ल्याचो अदमास आसा। स्विगी हो पयलीं फक्त फूड डिलिव्हरी ॲप म्हणून गिरायकां खातीर उपलब्ध आशिल्लो। हातूंत आतां एक नव्या फिचराची भर पडल्या। स्विगीच्या माध्यमांतल्यान आतां शेणिल्ली पाळीव सुणी लेगीत सोदून काडपाक मेळटली। स्विगी पॉलीस अशें ह्या नव्या फिचराचें नांव जावन आसा आनी ही सुविधा स्विगी ॲपाचेर उपलब्ध आसा। जर तुमची पाळीव सुणी शेणल्यात तर रोखडेच स्विगीचेर आपल्या पाळीव सुण्याचो फोटो, नांव आनी हेर म्हत्वाची म्हायती सयत अपलोड करची। उपरांत देशभरात आशिल्ले स्विगीचे सुमार 3.5 लाखां परस चड डिलिव्हरी पार्टनर एकामेकाक कळयतले आनी सोद सुरू करतले। मात स्विगीचे डिलिव्हरी पार्टनर ह्या सुण्यांक धरून हाडचे नात। ते खातीर स्विगीन एक रेस्क्यू पंगड तयार केला, जो पाळीव सुण्याच्या मालका कडेन संपर्क साधून सुण्याक ताब्यात घेतले आनी घरा हाडून सोडटले। दिसाचे न्हिदता आसत तर डिमेन्शियाचो धोको वाडपाची शक्यताय तज्ञांनी उक्तायल्या। जे लोक रातच्या शिफ्टीक काम करून दीसभर न्हिदतात तांकां ताण, ओबेसिटी तशेंच अल्झायमर सारख्या दुयेंसांचो धोको आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला। लिम्फेटिक सिस्टमांत हानिकारक प्रथिनां तयार जातात, जाका लागून वेळेच्या वेळार काडून उडोवप सक्तीचें आसता, ना तर आमच्या मेंदवाच्या भलायकेचेर ताचो परिणाम जाता अशें दोतोरांचें म्हणणें। वाडटी पिराय, न्हीद सारकी जावप ना ओबेसिटी लिम्फेटिक सिस्टम फेलियराची कारणां थारू येतात। मात जे वेळार न्हिदतात, वजन नियंत्रणात दवरतात, ती विकारां पासून पयस आनी निरोगी उरतात अशें तज्ञांनी स्पश्ट केलां। वडोदरा येरादारी पुलिसांनी गिमाच्या दिसांनी जावपी उष्णतायेक मात करपाचो मार्ग सोदून काढला। आता तांच्या कर्मचाऱ्यां खातीर खासा कस्टमाइज्ड AC हेल्मेट तयार करून घेतला। हे AC हेल्मेट 40 ते 42 अंश सेल्सियस तापमानात बऱ्यापैकी काम करता। ह्या हेल्मेटांत जायती खाशेलपणां बसयल्लीं आसात। तातूंत चार्जिंग पॉयंट तशेंच दोळ्यांक सुर्याच्या उजवाडा पासून राखण दिवपा खातीर वायझर आसा। हे हेल्मेट चार्ज केल्यार 8 वरां मेरेन थंड उरपाक शकता। देखून सध्याच्या वाडट्या गरमेत वडोदराचे येरादारी पुलिसांक थाकाय मेळ्ळ्या अशें म्हणप चुकीचें न्हय।
पेण पर्वरे जाल्ले रेव्हर खान खून प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत विकास यादव हाका पर्वरे पुलिसांनी अटक केली। आता मेरेन हे खून प्रकरणात आस्पाव आशिल्ले 6 जाणांक पुलिसांनी अटक केला। मंगळारा रेव्हर खानाची कूड पेण पर्वरे ऑडिट भवना लागसार सापडिल्ली। चौकशी केल्या उपरांत पर्वरे पुलिसांनी 5 दुबावितांक अटक केले आणि 7 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्ली। मुखेल दुबाविताक शेनवारा JMFC कोर्टात व्हरतले। फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयांत भोंवडेक आयिल्लो बंगळुरूचो पर्यटक अब्दुल रफीक बिरेस्ताराच्यान दूधसागर धबधब्यावेल्यान बेपत्तो जाल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या। गोवाच्या बेपत्त्या विशीं ताच्या बायलेन कुळे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या। पुलीस तशेंच राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडल्यान ह्या पर्यटकांची सोद मोहीम सुरू आसा। म्हापसा अर्बन बँक खलपा खातीर थंय तर मंत्री सुभाष शिरोडकरा खातीर बंद पडल्या असो आरोप बस मालक संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान केला। मुख्यमंत्र्यान उलयतना मातसो अभ्यास करून उलोवचो अशें तामणकराचें म्हणणें। तशेंच बाजारात उपलब्ध आशिल्ल्या वखदांनी भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोपूय करीत ह्याच भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आनी बिरेस्तारात दिल्लीच्या गुन्यांव फाट्यार कागाळ दाखल केल्ल्याची म्हायती दिली। ह्या प्रकाराची चौकशी जावची अशी मागणी सुदीप तामणकरान केल्या। जगासयत देशांत आनी आमच्या गोंयांत हवामान बदलाचो परिणाम जावपाक लागला। हे भयानक हवामान बदलांच्या वायट परिणामां पासत गोंयाक वाटावपाचे आसल्यार गोंयची खाजना परतून चिती करची पडटली अशें मत खाजन सोसायटी ऑफ गोवाचे अध्यक्ष आनी पर्यावरण तज्ञ एल्सा फर्नांडीस हांणी उक्तायलां। गुजरातातल्या कच्छ जिल्ह्यातल्या पानंद्रो वाठारात आशिल्ल्या लिग्नायट खणीत 47 दशलक्ष वर्सां आदींचे फॉसिल सापडल्यात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे अवशेष एका स्वरूपाचे आसात आनी सुमार 49 फूट म्हणजेच 15 मीटर लांब आसा। विज्ञानिकांचो सोद लावप चालू आसा।
वागातोर दर्यादेगेर टार बॉल सेगीत 4 दीस जाले दिश्टी पडटा देखून थळाव्यांच्या मनान भय निर्माण जाला। टार बॉलाक लागून जशें मनशाच्या जिवाक धोको आसा तशें परस चड दर्यांत आशिल्ल्या प्राण्यांच्या जिवाक धोको आसा। ताका लागून सरकार आनी पर्यटक मंत्र्यांनी लक्ष दिवन बेगोबेग दर्यादेगेर जावपी टार बॉलांचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या तशेंच पर्यटकांनी केली। SGPDA मार्केटांतल्या ओशिया कॉम्प्लेक्सान कोयराचो आनी घाणेऱ्या उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा। ह्या कॉम्प्लेक्सान 4 सरकारी कार्यालयां आनी खासगी कार्यालयां आसात। हे कार्यालयांनी खुबशे लोक यो वच करप्यांक जाल्यार काम करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा। थळाव्या आमदार तशेंच नगराध्यक्षान पुरायपणान दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। देखून बेगोबेग कोयर आनी घाणेऱ्या उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी ह्या वेळार जावपाक लागल्या। विजय सरदेसाय कटप्पा म्हणपी विरेश बोरकार हो भल्लाल देवशी सणसणीत टिका गोवा फॉरवर्डचे फुडारी विकास भगतान केल्या। विजय सरदेसाय कटप्पा म्हणचे पयलीं विरेशान बाहुबली पिक्चर पळोवचें कारण कटप्पा हो लॉयल मनीस आशिल्लो असो सल्लो विकास भगतान विरेशाक दिलो। आरजी पक्षान मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याकडेन आचारसंहितेचें उल्लंघन केल्ल्याची कागाळ नोंद केली। गोंय महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर आरजीपी पक्षान भाजपा कडल्यान पयशे घेतल्या असो सोशल मिडियाचेर फटीचो पोस्ट व्हायरल केला। देखून सोशल मिडियाचेर फटीचो पोस्ट शेअर करप्या आड खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी आरजीपीचो वांगडी विश्वेश नायक हांणी दिली। जाल्यार इंडिया अलायन्सच्या वांगड्यांनी सोशल मिडियाचेर हो फटीचो पोस्ट केला असो दावो तांणी ह्या वेळार केला। कोलाराची नवी लस काडल्या जिका संवसारीक भलायकी संघटनेची म्हळ्यारूच WHO पूर्व पात्रताय मेळ्ळ्या। युविकॉल एस ह्या लसीची कार्यक्षमताय बरी आसा। देखून हाचें उत्पादन आनी पुरवण नेटान वाडून ह्या दुयेंसाचेर बेगोबेग उपचार करपाक मेळटले। कोलारा दुयेंसाक आडावन मर्यादीत करपा खातीर ही लस म्हत्वाची आसा। 2022 2021 वर्सा परस चड म्हळ्यार सुमार 4,73,000 दुयेंती सांपडिल्ले।
प्रतिकूल हवामानाक लागून अंदू काजू पिकाचेर परिणाम जातलो आणि काजीचे सीझनूय बेगीन सोंपतले म्हणून काजू बागायतदारां मदीं हुस्को वाडला। अंदू फक्त 40% पीक मेळटले अशें काजीकार सांगतात। एका तेंपार सांगे केप्यां आनी कर्नाटक मेरेन वेपारा खातीर फामाद आशिल्लो खामावळ कुडचडेचो धक्को वायट स्थितीत आसा। व्हडी आनी वाफरांनी वेपार पळयल्लो हो धक्को सांबाळपा खातीर सरकारान प्रयत्न करचो अशें थळावे मागतात। सध्या स्तन कॅन्सर हो संवसारांतलो सगळ्यांत चड कार्सिनोजेनिक रोग जाला आणि 2040 मेरेन ह्या दुयेंसाक लागून एका वर्साक लाखांनी बायलांक मरण येवपाची शक्यताय नव्या लॅन्सेट आयोगान उक्तायल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2020 मेरेन सुमार 78 लाख बायलांक स्तनाचो कॅन्सर जाल्लो आणि तातले सुमार 6,85,000 बायलांक ह्या दुयेंसाक लागून मरण आयिल्लें अशें उक्ताडार आयलां। स्तन कॅन्सर सारक्या दुयेंसाक तोंड दिवप हें एक मोठें आव्हान, देखून फुडारा खातीर खरेंच गंभीर परिस्थिती उप्रासपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी एक आगळो उपक्रम राबयला। प्रत्येक पोलिंग बुथार 5 वखदी किंवा फळांची झाडां लावपाचो निश्चय वेंचणूक अधिकाऱ्यान दवरला। गोंयांत वाडटे 1725 पोलिंग बूथ्स आसात, म्हणजे प्रत्येक बुथार जर 5-5 झाडां लायलीं जाल्यार 8625 झाडां ह्या उपक्रमांतल्यान लावप जातलीं। हवाई येरादारी नियंत्रण मंडळान कसल्याच पद्धतीच्या लेझर लायटींचो उपेग हो हवेंत उडपी विमानांचेर करचो न्हय अशी सुचोवणी जारी केल्या। हालींच दाबोळी विमानतळा वयल्यान उड्डाण केल्ल्या एका विमानाच्या कॉकपिटाचेर लेझर मारपाचो प्रकार उक्ताडार आयलो। अशा तरेच्या बेकायदेशीर प्रयोग करचे न्ही आनी अशें करपी सांपडलो तर दंड दितले अशी शिटकावणी लेगीत हवाई येरादारी नियंत्रण मंडळान दिल्ली आसा।